नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. जॉब स्कॅमातली आरोपी पूजा नायकाक फोंड्या JMFCन जामीन मंजूर केला. मात जामिनाच्यो अटी पुराय जाय मेरेन तिका न्यायालयान कोठडी दिल्या. दिवचल पुलीस दुसरे एके केसीन पूजाक कस्टडीन घेवपाचे आसा अशें कळटा. पूजा नायकाच्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात 2 ऑफिसर कसलेच अर्निंग नासतना 5 आलिशान गाडयो तिच्या कडेन आसा. ऑडी पासून ती फॉर्च्युनर पर्यंत 5 ऑलिशान गाडयो घेवन भोंवता. 4 फ्लॅट तिच्या नांवार आसा. तिने 8 ते 10 फावटी फॉरेन टूर केला. आणि हे सगळें कित्याच्या आधाराचेर तर फक्त खंय तरी आपलें बरेपण आसा. पयलीं सेक्रेटरींतलो आपूण स्टाफ म्हणून सांगलो, ताज्या उपरांत आपल्या एडमिनिस्ट्रेशनांतले बट 1, 2, 3 एडमिनिस्ट्रेशनांतली 1-2 नांवां आयल्या, तांकांय बी कॉलां वयतली. हांव परत एकदां सांगता, तिच्या फोन लिस्टान एडमिनिस्ट्रेशनांतल्या 2 जाणांचे फोन कॉलूय मेळ्ळ्या, तांकांय वयतले. आणि तिने स्पश्ट क्लियर सांगला आपूण 2 नोकऱ्यो ह्यो ऑफिसरांक धरून दिल्या म्हणून. हे सुटचें ना. ऑफिसरांनी कोणाय कडेन फोनार उलयतना अलर्ट रावचे म्हूण मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. टॅक्नॉलॉजीचो दुरुपयोग करून आमकांय लोक त्रासान उडोवपाक शकता म्हणून एडमिनिस्ट्रेशनांतल्या सगळ्या स्टाफांनी ह्यान फुडें सतर्क रावचें पडटलें. आपल्या कडेन फुडलो मनीस जो उलयता तो कोण उलयता, कित्या खातीर उलयता, ताजें काम कितें, कदाचित तो थंय कोणाकडेन बसला हें आमकां खबर नासता. मजगतीं माशेलांतल्या एका हायस्कुलांत शिक्षिकेची नोकरी दिवपाचें हायस दाखोवन 15 लाख रुपया खावपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावीत सागर नायकाची मामी सुनीता शशिकांत पाऊसकाराक फोंडे पुलिशेन सोमारा अटक केली. सांजे तिची सशर्त जामिनाचेर सुटका लेगीत जाली. जाल्यार ह्या प्रकरणांतली मुखेल दुबावीत दिपश्री सावंत गावस बेपत्ता आशिल्ल्यान पुलिशेन लुकआउट नोटीस काडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपी कडे 33 आमदाराचे बळगे असताना बीजेपीचे मेंबरशिपाक जाय तसो रिस्पॉन्स ना. पेडणे मतदारसंघान सगळ्यांत फाटी. म्हापशें, कळंगुटे, शिवोले, थिये मतदारसंघूय फाटी. सगळ्या मतदारसंघांनी बीजेपीचे कमळ. ते वटेन दक्षिणेत काणकोण, फोंड्या फाटी. भलायकी मंत्री आनी मुख्यमंत्री मेंबरशिपेंत टॉपार. चवथी पयली भाजपान मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू केलो. पयली चवथ आनी मागीर नवरात्रा खातीर जाय तसो रिस्पॉन्स ना. मजगती भाजपा कडेन सध्या 33 आमदार आसात, मात मेंबरशिपीक खंय जाय तसो फोर्स ना. अजबाची गजाल म्हळ्यार भाजप आमदारांच्या मतदारसंघातूच उणी मेंबरशीप. उत्तरेक पेडण्या मतदारसंघात सगळ्यांत उणी. म्हापशें, कळंगुटे, थिये मतदारसंघूय फाटी. सगळ्या मतदारसंघांनी भाजपाचे आमदार. मजगती दक्षिणेक काणकोणा, मडकय, फोंड्या, सांग्यार भाजपाचे सगळ्यांत कमी मेंबर. पेडणे आसत. पेडणे आमी खूब फाटीं आसा, कारण ज्या तरेन आमकां दिसता तितलें जावना. आनी थंय आमी वेगळी आमची टीम थंय त्या आमदारा कडेन आमी उलयले. ताणें इनिशिएटीव घेवन हें करता अशें सांगिल्लें आसा. थिवी आमी फाटीं आसा, म्हापसा आमी फाटीं आसा, शिवोले आमी फाटीं आसा, फोंडा फाटीं आसा, कुंभारजुवा फाटीं आसा, कुडचडे मातशें आमकां जाय तितलें जावना, हळडोना फाटीं आसा. हे मेजर मतदारसंघ जे आमचे जावं जाय, पण थंय आमी 100% जावना. थंय आमी 80% जाल्या, 90% जाल्या. आनी त्या मुळे थंय आमकां वाडोवपाक जाय. आनी हे 4 मतदारसंघ जे आसा, नुवें, बाणावली, वेळ्ळी आनी कुडतोरी, थंय आमी अजुनूय थोडेशे आनी 20% आमचे वाडपाक शकता. म्हणजे आमी कशें ठरयता, आमकां लोकसभेक जितलें हायेस्ट मतदान ज्या भागान जाल्लें. समज एखाद्या मतदारसंघान समजा आमकां मतदान जालें, उदाहरण जर हांवें सांगलें आसत जाल्यार आमकां वाळपय मतदारसंघान आमकां 18,000 वोटींग जाल्लें. थंय आमचे 23,000 मेंबर जाले, म्हणजे एक्सीड वाडले. सांखळी मतदारसंघान 19,000 जाले. थंय ऑलमोस्ट आमी आमचे कवर केले. त्यामुळे थोडे जे मतदारसंघ पेडणे आमी फक्त 31% आसा, म्हणजे 2 दिसा पयलींचो, म्हणजे आतां थंय जाले 35% जाले आसा. मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत टॉपार आसात. फाटले फावट 3 लाखाचे टार्गेट आशिल्लें, ते पार केल्लें. हे फावट पार करता काय भावता ते मात पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोलवाळे जेलीन मानवाधिकार धड्यार गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनान कोलवाळे जेलीन वचून थंयच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतिल्लो. कैद्यांच्या टॉयलेटांक दाराय ना, हातूंत बायलां कैद्यांची परिस्थिती वेगळी ना. ते भायर हेर सादे सुदी सुविधाय ना. GHRCन रिपोर्ट करून IG प्रिझनाक दिला. सल्ल्याचेर 60 दिसां भितर कारवाय करपाक सांगल्यात. कोलवाळची ही सेंट्रल जेल, मात थंय कैद्यांक सामान्य सुविधाय ना. गोंय मानवाधिकार आयोगाची 10 वांगड्यांची टीम 24 ऑक्टोबराक कोलवाळे जेलीत गेल्ली.
अध्यक्ष डेस्मंड डिकॉस्टाच्या फुडारपणान टिमीन कोलवाळे जेलीविशीं कांय निरीक्षणां नोंद केल्यात. जेलीत दादले आनी बायलांच्या टॉयलेटांक दारां ना, प्रायवसी काबार. जेलींतलो वाठार सामको बाबत कितल्याशाच कडेन दुरुस्ती आनी पेंटिंगेची गरज. सिवेज वेवस्था पेड्ड्यार स्थितीत, थंय घाण वास मारता. बायला कैद्यां खातीर थंय महिला दोतोर ना. GHRC IG प्रिजनाक रिपोर्ट धाडून कांय सल्ले दिल्यात. मानवाधिकार आयोगाच्या सल्ल्या प्रमाण अंडर ट्रायल महिला कैद्यांक तांचे कपडे हाडपाक मान्यताय दिवची. विदेशी कैद्यांक तांचे फामिली वांगडा उलोवपाक ISD कॉलिंग सुविधा दिवची. जळारांक लागून मच्छरदाणयांची वेवस्था करची. कमिशन म्हणटा ह्या सल्ल्यांचेर 60 दिसां भितर ॲक्शन घेवची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. काल तिळारी घाटार सादूर थळाव्यांनी भाजयेच्या ट्रकांतल्यान बीफ व्हरपी ट्रक आडायलो. ट्रक कर्नाटकांतल्यान कळंगुटे वतालो. थळाव्यांनी पुलिशेक आपोवन हाडले. फॉरेन्सिक टीम येवन सॅम्पलाय घेवन गेल्या. फाटल्या कांय दिसांत गोंयांत बीफ हाडपाची प्रकरणां मोठ्या प्रमाणान जावंक लागिल्ल्यान गोरक्षक ॲक्शन मागता. जय श्रीराम, जय हिंदुराश, भारत माता की जय. आज वसुबारस दिवशी कर्नाटक मधून गोमासची वाहतूक करत असताना तिथं घाटामध्ये गाडी बंद पडलेली आहे व हिंदुत्ववादी तरुणांनी येऊन तिथं गाडी चौकशी केल्यानंतर गाईचं मांस गाडीमध्ये सापडलेलं आहे. ते गाईचं मांस खाली ठेवून त्याच्यावरती जो आपण भाजीपाला खातोय तो गाईच्या मांसावरती ठेवलेला आहे. त्या भाजीपाल्याला गाईचं मांस किंवा रक्तापासून भिजलेलं असतंय आणि त्या खरेदी केल्यानंतर ते भाजीपाला आपण खातोय. त्यामुळे कुठेतरी आपला हिंदू धर्म भ्रष्ट होतोय. त्यासाठी तमाम आमच्या हिंदू बांधवांनी खरेदी न करता आपल्या समर्थ हिंदू बांधवांकडनं खरेदी करून आपल्या हिंदू लोकांना मोठं करायचं काम प्रत्येक हिंदूंनी करायचं आहे. एवढंच माझं सांगणं आहे. इथं तुम्ही बघू शकता, इथं भाजीपाला आहे आणि इथं गाईचं मांस वगैरे वरती आहे. हे गाईचं मांस अशा प्रकारचे गणपतीचा भाजीपाला आपल्याला पाठवायचा. त्यामुळे हे काय दिसतंय ना, हे आमच्या पूर्णपणे हिंदूंवर अन्याय करतात. आसगाव लँड क्रॅबिंग प्रकरणात बनावट डॉक्युमेंट दिवपी आरोपी दिव्य कुमार आणि योगेश मंगराक 5 दीस पुलीस कस्टडी. म्हापसा कोर्टान SITक ताची कस्टडी दिल्या. प्रजेश काँग्रेसीचो सोशल मिडिया सेलाचो चेअरमॅन दिव्य कुमार आणि योगेश मंगराक SITन धरिल्ले. हे केशीन तांचे आर्थीक धागेदोरे SIT उस्तिता. Mapsa police had sent accused duo Divya Kumar and Yogesh into police custody for 5 days, who were arrested by SIT land grab on Sunday. Both are arrested by SIT for allegedly forging the document for illegally grabbing a land plot at Asagaon. Now the SIT is probing into the financial trail related with this case. मजगती भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान दिव्य कुमाराच्या अटके वयल्यान काँग्रेसीचेर बरीच टिका केल्या. गिरीराजान ट्वीट करून फोग काडला. तो म्हणटा, लँड ग्रॅब स्कॅमांत जे तरेन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव भाजपाक टार्गेट करताले ते पळयल्यार ते आरोपी कुमाराचो बचाव करतले काय, असो प्रश्न. Accused Divya Kumar is the social media chairman of Goa Congress. Mukesh Kumar for Prudent. सोमारा काल जगला आणि गडगड मारून घोग्यांनी पावस. नेटान मारपी वाऱ्यान जायते कडे झाडां पडली. कांयच वासपूस नासतना अचकीत पावस पडपाक लागिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाली. अर्द पाऊण वर पडिल्ल्या पावसान पणजेन रस्त्याचेर हुंवाराची परिस्थिती, दुकानांनी उदक. सोमारा अचकीत आयिल्ल्या पावसान गोंयाक झोडून काडले. सगळ्यांत चड परिणाम पणजे शाराचेर. परिस्थिती सामकी वायट. नरकासुरय फुगले. मेहनत करताले चानच पडलो. चान सुद्धा गावना कापेत घालपाक. ट्राय केले, खूप ट्राय केले कापेत घालपाक. वारो इतलो आल्लो की धरूंक ना कापेत. आख्खोच भिजलो, काय धरूंक ना. काय धरूंक ना. आयज एक्चुअली पेंटिंग मारपाचें आसलें. सगळो रेडी आसलो आयज. आतां आमी काय करतले कितें व्हडलेशें करून बसचे ना आनी फाल्यां पावस म्हणून आयकूंक येता. सो आता ह्या वर्सा कितें नरकासूर जळोवपाचो काय बुडोवपाचो? बुडोवपाचो दिसता. जळोवपाक तरी चान्स ना. पणजे झाडां पडपाच्यो घडणुकोय मोठ्या प्रमाणात रिपोर्ट जाल्यो. फायर अँड एमर्जन्सी वट्ट 29 कॉला, तातूंत पणजेचीच 15. मडगांव पेडण्या वाठारांतूय झाडां पडपाच्यो कितल्योश्योच घडणुको.
ह्या बोवाळात मोपा आनीक एक फावट हॉक्स कॉल. आतां मेरेन मोपा एअरपोर्टार विमानात बॉम्ब म्हूण 2 जाल्यार दाबोळे 1 मेळून टोटल 3 हॉक्स कॉल. सुरक्षा यंत्रणा चौकशी करता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर ओमकार फळारी. शांतीनगर वास्कोतल्या रेल्वे ट्रॅकार एका अनोळखी बायलेची कूड सापडल्या. ट्रेनीचो धपको बसून ती मेल्या आसूये असो अदमास. पुलीस घडणूक थळार पावल्यात. तपास सुरू. गोंय शिक्षण विकास महामंडळाचे इंटरेस्ट फ्री एज्युकेशन लोनाचो सुमार 10,000 विद्यार्थ्यांनी लाव घेतला. चेअरमॅन गोविंद पर्वतकार सांगता. आतां मेरेन 250 कोटीचे लोन दिला. अंदू वर्सा 30 ऑक्टोबरा सावन स्कीम सुरू जाता. 28 फेब्रुवारी मेरेन अर्ज करूंक मेळटले. भारतांत शिकतल्यांक 12 लाख, विदेशांत शिकतल्यांक 20 लाखां मेरेन लोन. गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तर्फे गोंयच्या भुरग्यांक इंटरेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन ही स्कीम गोंय सरकार चलयता. आतां पर्यंत जवळ जवळ 2005 पासून ते आतां पर्यंत 10,000 भुरग्यांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतला आणि बऱ्या प्रमाणात रिपेमेंटूय बी जाता. ह्या वर्सा ही स्कीम आमी आतां 30 ऑक्टोबराच्यान ओपन करता. आमची वेबसायट जी आसा ती वेबसायट 30 ऑक्टोबराच्यान उक्ती जातली. भुरग्यांनी सगळे स्कीम वाचची, व्यवस्थीत डिटेल वाचची आणि त्या प्रमाणे जे फॉर्म्स आसा ते डावनलोड करून तेची हार्ड कॉपी आमचे कडेन हाडून दिवपाची आसा. हितून मेजर जो विशय आसा तो म्हणजे इनकम लिमीट. इंडियन स्टडीज आहा पळय थंय 12 लाख फूल फॅमिली इनकम. फॉरेन स्टडीजाक वयतलो जाल्यार 20 लाख. इंडियन स्टडीजाक तुका वर्साक 2 लाख म्हणजे 5 वर्सांचो कोर्स आसल्यार 10 लाख टोटल. आणि फॉरेन स्टडीज आसा जाल्यार 2 वर्सां खातीर 8-8 16 लाख अशी एकंदरीत फायनान्शियल स्कीम आसा. आतां हितून मेजर जे कंडिशन्स आसा ते म्हणजे एक इनकम, रेजिडन्स सर्टिफिकेट, 12-15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट आणि जी युनिवर्सिटी आसा ती युनिवर्सिटी रेकग्नायज आसपाक जाय आणि अंडर ज्यो वेबसायट्स आसा त्या वेबसायटच्या अंडर त्यो 500च्या अंडर येवंक जाय. आणि इंडियन इन्स्टिट्यूशन आसा जाल्यार ती UGC बाकीचे सगळे ते हेजेर स्किमीत बरयल्ले आसा तेंच्या अंडर रेकग्नायज आसपाक जाय. त्यामुळे पयलीं ती स्कीम सारकी वाचची, फॉर्म सारके डावनलोड करचे, एफिडेवीट आसत, बॉन्ड आसत ते व्यवस्थीत स्किमी प्रमाणे करचे. तितून केल्यामुळे तांकां परत परत हांगा येवपाची गरज पडची ना. सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाच्या फाटभुंयेर पोरण्या गोंयांत सुरू आशिल्ली उदरगतीची सगळी कामां 10 नोव्हेंबरा आदीं तडीक लागतली. तयारी पळोवपी मंत्री आलेस सिकेर सांगता. पावसाक लागून खंय रस्ते खणूंक मेळनात. ताका लागून मातसो कळाव जाता म्हूण रजाव. Our target is 10. Maybe we could exceed by a few days to 15. So how? Because of rain. Due to the rain, for example, we can't target. There's a lot of work that is, execution is a little slow because of the rain. But come what may, we will definitely ensure that we meet our target. There are so many issues. 2021 जाल्ल्या अमर नायक खुनाच्या केशीन दुबावीत रीश शेखाक फोंडेच्या पुलिसांनी धरलो. शेख दुबय आशिल्लो. गोंयांत मोपा विमानतळाचेर देवलो तेन्नाच ताका पुलिसांनी धरलो. अमर नायकाक 15 जुलय 2021 बोगमाळो गुळयो घालून मारिल्लो. काल सांजे उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत FDAच्यो धाडी. कळंगुटे मारिल्ल्या धाडीन निकृश्ट दर्जाच्यो 3000 किल काजू बियो जप्त केल्यो. जाल्यार मडगांवां कदंबा बस स्टँडार मारिल्ले धाडीन 12 किल खवो, 16 किल आग्रा पेठा आनी 30 किल बॉम्बे हलवा FSSAI लेबल नाशिल्ल्यान जप्त. FDAन कळंगुटे मारिल्ले धाडीत निकृश्ट दर्जाच्यो 3000 किल काजू बियो जप्त केल्या. जप्त केल्ल्या काजू बियांचो बाजार भाव सुमार 3 लाख रुपया जाता खंय. दुसरे वटेन मडगांव बस स्टँडार मारिल्ले धाडीत 38,400 रुपयाचो 12 किल खवो आणि 18,000 रुपयाचो 16 किल आग्रा पेठा आणि 30 किल बॉम्बे हलवा FSSAI लेबल नाशिल्ल्यान जप्त केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.